आणि सगळी वाट
आसरा सरगारो
Sakerni ali saja miak ya somsar anto pai sorong tu ekor mai lai. Tiga sergi jasuka kubawai, आणि तुझ्या भक्तांची संगत येते का कर ख्रिस्तांच्या सोन्यावर बी आमेन. काकू तुझ्या बाप्पा सर्वस्वरेच्या देवा तू सस्निक मोगान आमची सजन करताय आणि मोठनासो काळो जिविताच्या उसवाडान बदलताय. दुकान आजच्या तुझ्या साखर तक्रांचे तुझी दिष्टकाल म्हणून आम्ही खालतेपणी मागता. सर्वेश्वरा तू आमचो आसरो आणि आमचे बळ या दुखाच्या काळोख आणि वेळापाताव तुझ्या मुखामोडाच्या उसवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार. तुझ्या पुतान आमच्या सोन्यान आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन सावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताची सशिंदा उशी कर आणि ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतले सर्व दुखां पसून वेतरितय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं सस्त सोबिश्य मोगाचें आमी मनान खुशी आमकां समजून केलो पूण पावस आसो बरोसो ना देखून आमी आमच्या गाडयेनी इगर्जेच्या मेन दरवट्यान चलवचें तांकां घट्ट खुशी आमकां भितर सरचें. लोक sushi.
Ieperea, ami sasnat păi, Ieperea. Kuasai bin amsiman, rakonti asa sedang, suswaget diucapkan kasedang. Seritai seras pedih, angkati sermepeni, Giao số nam chế tới về ra xa Ji ye về đau Ji ye về đau Ami sát sát tới Ji ye về đau Ji ye Ieperea, ami sasnat păi, Ieperea. Amam ce vată sabat, cât să vată sabat, e toloit bisfrișe oato. Jesu tăi fermentolo, am să e curva colo, Sasna cursona bangho amso. Ieperea, Ieperea, ami sasnate, Ieperea. Ieperea, Ieperea, ami sasnate, Ieperea. Tu ce să-și dăma, Tu ce să-și cursa purima ca, ori Tu la mine. God.
22, A17. Akitve sobri mandi tuje Yesomya Garbaraja Akitve sobri mandi tuje Yesomya Garbaraja बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सफे आसो. तुमचे सवे आसो. हांवचो पुनर्जिवनपण आणि जिवीत म्हाका कोण सतमानता तो मोरस जाल्यारय जियेतलो. वस्तू बरवसो आमा सर्व क्रिस्ती बावार्थ्यांचो आनी ह्याच बरवशान आमची भयण आलेस कुवेल्लो संवसाराक आदेवस मागून देवाच्या घरांत येवशी तिणें तिचें भयण आराम केलां. हें संवसारी जिवीत तात्कालीक एका थंबांत आमी जियेता म्हणटा सा पावलो. खंडीत जावन हर एक मरण आमकां बरवशाचें कारण कित्याक जेजू ख्रिस्त खऱ्यानच मेलो आनी ताच्या मरणा वरवीं पुनर्जिवनपण ताणें आमकां लाभयलां. देखून मोगाळ भाव भयणीनो आज आमच्या भयणी आलेस कुवेल्ल्या पासून आमी मागता आसतना तिच्या कुटुंबादारा पासून आमी मागया. तांच्या मोगाच्या सांद्याच्या वेगळ्या सारा वरवीं तांच्या कुटुंबांत उणें पडलो तो जागो सर्वेस्पर देव भरती करून दी आनी तांची निराशा संतोशान बदलून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सबारपोटी आमी देवाची खुशी करून चुकोवन पडल्या. आमची सुखुशी आमी केल्या देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आमी चल्ल्या. त्यो सरगडी एक गडी बोर आमच्या मोतीक हाडया. आमच्या पातकांची दूख आमी दन सांगाता म्हणया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची तूं तोडाव सारून वायट करून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन संवकार मुली सगळ्या देवदूतांक भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Praർത്ഥൂയാം.
काकुळधारा देवा आलीस तुझ्या साकरणेक पातकांच्या सर्व बांदपासांतले सुटय. ह्या संवसारांत जेजू सारकी तुवें जावच्या तिका फावो केले. तर आतां सगळ्या तुझ्या भाग्यवंता बराबर पुन्हा जिवंतपणाच्या वैभवांत जेजू सारकी तिका कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांव पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. कित्याक जिवंत असलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपण समी जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां समेस्तांक देवाच्या निती सदरे हुजीर जरतेक रावंक आसतलें. पवित्र पुस्तकीस बरोवन आसा, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे हुजीर दिम्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापले लॅक दिवचें पडटलें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. तुका सर्वेस्परा आत्मो म्हजो हांव उबारता. तुका सर्वेस्परा आत्मो म्हजो हांव उबारता. उगदास कर सर्वेस्परा, सुरवेरतावन तुवें दाखयलेले विश्वासीपण. केदीन विसरनाका पुर्विल्या काळांचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या सुखी अपराधांचो उगडास धरिनाका. तुझ्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुका सर्वेस्परा आत्मो म्हजो हांव उबारता. म्हज्या काळजाचो गंध हुस्को हाडू कर. म्हज्या तळमळ्यांतलो म्हाका निवार. म्हज्या टेविट्यांचेर दिश्ट घाल, म्हजे कश्ट पळय आनी सगळी म्हजी पातकां भोगशी. तुका सर्वेस्परा आत्मो म्हजो हांव उबारता. तुका सर्वेस्परा आत्मो म्हजो हांव उबारता.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bapa, surga आणि पृथ्वी जागल्या तुझी स्तुती करता, कित्याक राजाचे गुण कानाक तुवें उगडल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजून आपले दीस सर्गा रावन म्हणलें, बापा हांकां तुवें म्हाका दिलाय. संवसाराच्या आरंभादीस तुवें म्हजो मोग करून तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसा जाय म्हणली म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पटलय म्हणून होय वळखतात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक म्हजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलों. देवाचे उतार हे पुनर्जीवन जेजू थंय तुके इस्कूट मादारानो आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें जिवनपण मोगाचें जैत. जेजूचें जिवनपण मोगाचें जैत. लीस शापिरो दी हागिंग चर्च म्हणल्यार आपल्या बुकांत आपल्या जिविताची वा मोगाची जैत तो खाणी वर्णिता. लीस शापिरो म्हणलो एक न्यायकर्त. ताणें वेळ मेळटा आसतना लोकांक मेळचें आसलें आनी एक हक दिवचें आसलें आनी तांकां एक संतोश करच्याक काळजात आसलो आकार आसलो बलोवन दिवचो आसलो. आनी ताका सर लोक फामाद जाल्लो आनी ताका लीस शापिरो द हगिंग चर्च म्हणून आपयताले आनी ताची सगळी जिविताची काणी त्याच बुकारी ताणें बरोवन गेल्या द हगिंग चर्च. आनी एक दीस नॅन्सी म्हणली ताची इश्टीन ताका ह्या लीस शापिरोक ताच्या आस्पत्रेक वावरांत थंय काम करताली. नॅन्सी म्हणलें थंय हॉस्पिटलांत काम करनासलें आनी त्या हॉस्पिटलाक ह्या लीस शापिरोक आपयता आनी म्हणटा तुवें सगल्यांक संतोश करताय म्हज्या आस्पत्रेक ये आनी थंयसर आसलेल्या पेशंटाक इल्लो संतोश तूं दी. तेन्ना लीस शापिरो ओंपता आनी तो तिच्या आस्पत्रेक वेता आनी मेळ्ळ्या सुरवेर ताणूच त्या मेळ्ळ्या सर पेशंटांक तो एक बलून दिता आनी तो मोगाचो एक हांसो दिता आनी अशें मुंदारून सगळ्या वार्डाक तो वेता आनी एका हंतार थंयसर एक पेशंट 20 वर्सां जावन हांतरुणार आसलो. शिंपी ताच्या तोंडार गळटली आनी तेन्ना नॅन्सी म्हणटा तोय एक मनीस ताका एक हक दी. लीस शापिरोक भिरांत दिसता. कितें करचें म्हणून कळीत नासतना तो वेता आनी ताकाय हक दिता आनी मोगाचो एक बलून ताकाय दिता. आनी तेन्ना सकड आश्चर्य जातात थंयसर आसले सर नर्सां कितें जालें म्हणून लीस शापिरो तांचेर विचारता आनी तेन्ना ती म्हणटात 20 वर्सां उपरांत पयले फावटी ताच्या तोंडांत एक हांसो आमी पळयलो. वय मोगाचें न्हू, मोग गूण करूंक शकता. मोग गूण करूंक शकता. देखून जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो मोग दाखोवच्या खातीर. बापान ह्या संवसारो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलो आनी केवल धाडलें मात्र न्ही, तो ताच्या सांगाताच आसुल्लो आनी मरण पावल्यारी जिवनपण ताणें केलें. देखून जेजूचें जिवनपण मोगाचें जैत. आज आमी वाचलें
शुभवार्तेंत जेजून बापा लागीं उलयता आनी म्हणटा हांवें हांकां मोग करूंक शिकयलां जशें हें मोगान म्हजे सोवें आसात बापा तांकां सर्गार गेल्ल्या उपरांत म्हजे सशीन हाडणे म्हणजे तेंच मोगाचें जैत न्ही मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी मोग करूंक शिकल्या आनी एकामेका आमी मोग दिना जाल्यार त्या मोगाक जैत कैतान मेळटा केन्ना आमी मोग वांटून घेता आनी त्या मोगाचें जैतच जिवानपण जशें देवा बापान जेजूक पुना जिवानपण केलें त्या मोगाचें जैत जालें आनी आमचें मोगाचें जैत जायत जाल्यार आमी मोग करूंक शिकचे आनी तेन्ना मोगाचें रिजल्ट वा मोगाचें अंतीम परिणाम तें जिवानपण केन्ना आमी मोग करूंक शिकता तेन्ना आमी पुना जिवन आसा म्हणून बरोवचो आसा मार्ता जेजू लागीं म्हणाली म्हज्या भावाक जिवंत कर आनी मार्ताक जेजूक मार्ता वयर मोग आसलो त्या कुटुंबा वयर मोग आसलो देखून थंयसर जिवंतपण तांणी पळयलें केन्ना आमी मोग करता खंडीत जावन आमी जिवंतपण पळयता त्याच जिवंतपणाक पातयेवन मोग करूंक आमी शिकया पांच अंको 115 115 C47 म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या आत्म्यातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या आणि होळी सभेच्या आदरात सर्वेस्व बापा दयाळ जेजून कुर्सार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संवसाराचे अपराध तुवें काडून उडयलें तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी तें आलीस तुजे साकळणी उपकारू म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची खालसां उबारुया आमी पे सर्वेस्परांतय उबारता सर्वे स्पोराक आमच्या देवा देहेन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनः जिवनपण ताचे उद्देशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात तांचे सांगाती
आमचे थाळे मेळून निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडू तुमचे पासोतो समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut purgatoria. Jesu melo, Jesu jiwan sana, Jesu nowia येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिवितसो उंडो आनी हे सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जगे वर्गा बराबर तेका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुजी साकर न्ही आलिसाची काकुळट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्राना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनः जिवन जावं. पुनः जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमे इश्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमे इश्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार म्हरी देवाची माये सांगाती तिसोपती बागेवन सुसे बागेवन दमदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या बागांनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोमे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सर्व सुभागी. सोम्या तुवें दिले भितर येवन जें म्हाका पावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. पानसंको 181 181 D71. सोमी मोजो गोळी काय मावणे म्हाका तने तणासले कडे सरो दिता म्हाका. सोमी मोजो गोळी काय मावणे म्हाका
जिवाक नव्या सोमीत घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोमी सलोन व्हरता कोणती दुकान मोजा मोगांत बुजयता अंतरान जळटाना उजवाड मुजो जाता सोमी मुजो गवळी आयला कोणे म्हाका तणासले कडे सोरो दिता म्हाका. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आलीस तुझे साकरणीक ह्या संवसारांची येतना जेजूचो जिवो सांदो तुवें केली आनी ताच्या मासा रक्तान पोसली देखून तुका आमी दिनवासतां आनी तिका आतां तुज्या भक्तां बराबर ताचे महिमेवंत दयाळेन वांटो दी म्हूण तुजे लागीं विश्वासान मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचें एक घडी बसया. दुखेस्त कुटुंबाक आमी बुजयता तशेंच आमच्या भयणीच्या आत्म्याक उडास काण हप्त्याचे मीस ह्या शनिवारा 11:30 वरार आमी भेटयता. तशेंच आतां श्रद्धांजली भेटयता वड्या सुगुरकार लँड सिटी चवसा. मोगाच्यानो मनशाचें जिवीत उदका वयल्या बुळबुळ्या परी ताची जिणी नश्वर मातयेंत हांव रचलेली कूड मातयेक वसोंक सुजाय हें प्रकृतीचे नियम. देवान आमकां स्वास दिला आनी तो काडन वर्सो अधिकारी ताका एकल्याच जावन आसा. आमची मोगाळ भयण मानेस्तीन आलिस कुवेलो देवादीन जाल्ल्या संदर्भार तिच्या जिविताचेर नदर घालून श्रद्धांजली भेटोवंक आनी तिच्या मोगाच्यांक बुजोवंक आनी आलिस मांयक अंतीम गौरव पाठोवंक आमी हांगासर जमल्या. मानेस्तीन आलिस कुवेलोक 91 वर्सांचें लांब आवक दिवन ह्या संवसारी जिविताचें देणें दिल्ल्या धन्य देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. तिच्या जिणयेचेर एक झळक घालची तर तिचें जनन
1930 आनी 5 जुनाच्या 25 तारखेर मोडन काप पिरगजेंत जालें आनी की 9 दिसांचें आवकू देवान तिका दिल्लें तर जुनाच्या 25 तारखेर आनी की 9 दिसांचें आवकू देवान तिका दिल्लें तर वाड्या घरांनी तिच्या घरा जमत दवरनो तिचो जल्मा दीस आचरसंक येवजन घाल्लें तिचें लग्न 1955 मेच्या 18 तारखेर बेल्लूरच्या मानेस्त बॅप्टिस्ट कुवेलो लागीं जालें आनी ह्या जोड्याक 30 आनी 5 वर्सांचें काजरी जिवीत फावो जालें आनी तांच्या मोगाची निशाणी जावन देवान तांकां 5 भुरग्यांचें देणें दिलें सिरील जेसिंता लागीं वेरोनिका लॉरेन्सा लागीं प्रेसिल्ला फिलिपा लागीं आनी मॅक्सिम बेनी लागीं लग्न जावन निमाणो ऑजवर्ड औंकवार रावला आलिस माईंक 10 नात्रां आनी 4 पणतुरां आसात आलिस माईंच्या गुणां विशयान सांगचें तर म्हाका जायतें सांगूंक आसा पूण वेळाच्या अभावा निमतीं हांव मोठव्यान सांगतां ती सदां हसनमुखी हस्त्या वदनाची कोणाय विशयांत पाड उलोवची वा कोणाकी दुखोवची व्यक्ती न्हय भलायकी बरी आसतासर सदां मिसाक येताली मीस सुखयनातली आराधनाच्या कोपेलांत सक्रामेंता मुखार बसचें म्हळ्यार तेका वर्तो संतोश मागण्याची व्यक्ती ती सदांच मागोन आसताली तिचो जीव उपच्या थोड्या घंट्या पयलें ती कुटुंबा सांगाता बसून तिणें तेर्स म्हळा भलायकी बरी आसून 60 वर्सांनी तिका आल्झायमर पिडा येवन आदलो उगडास तिचो गेल्लो आनी आदल्यो घडयो ती विसर पडटाली आपल्या भुरग्यांक देवबिरांतीन वागोवन तांकी परतें शिकप दिवन बऱ्या पुडाराक पावयलां आपणाचो पोती सरल्या उपरांत कुटुंबाची वडील जावन जबाबदारेची आवय जावन कुटुंबा जिवीत ती जियेल्या चडीत शिकप तिका नासलें तरी क्रिस्त तत्वां प्रमाणें तिणें जियोवंक प्रयत्न केल्लें तशेंच तिच्या भुरग्यांनी तिची बरी कर्ण सेवा केल्या सांत पावलांच्या उतरा प्रमाणें ताचें झूज तो बऱ्यान झुजला शेवट पर्यंत ताची दाव तो धांवला ताचो बावर्थ ताणें सांबाळला आनी नितीवणपणाचो मुकूट आपणावंक तो सर्गाराजाक पावला हीं उतरां आलिस माईंच्या जिणेक लागू जातात मोगाळ आलिस माईंच्या भुरग्यांनो सोमेस्त कुटुंबादारांनो तिच्या अकलीक मरणा वरवीं तुमकां जाल्ली ती दूख आमी कोणीय भरती करून दिवंक जावचें ना पूण काकुळदार सर्वेस्पोर देव तुमचें दूख हाळू करून दी म्हणून आमचें कालतें प्रार्थन आलिस माई देवा लागची बेसांव मागून धाडटेली म्हणलो आमचो बरवसो ससनाचो विशय दी तिका सर्वेस्परा आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पांकून दी समाधानीन तिचो आत्मो विशय घेवन दी आमीन आदेवस तुका आलिस माई आदेवस तुका दुखेस्त कुटुंब उपकार बावडूंक आशेता कोर्डेल पिरगजेच्या सर याजकांचो आज ही मरणाची रीत प्रधान याजक जावन फादर जॉयलाक आनी सहा बेटवणी केल्ल्या सर याजकांक वाड्या घरांचो तांणी तवळ घरा भेट दिवन देर दिवन आनी भरपूर सहकार दिल्ल्याक तशेंच दुखेस कुटुंबाक बुजवण दिल्ल्याक देवादीन आलिस कुवेलो 12 वर्सां आपल्या दुवेगेर
बज्जोडी बाळ मुरये पिरगजेंत वस्ती कर नासली. आतां बज्जोडी पिरगज घरां मुखार येतात. निर्जीव कुडीचेर फुलां अर्पून श्रद्धांजली भेटयतात. दया करून उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावडत्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळोवं. अशें मोर्नाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तुज्या साकरनी आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता सोमया. संवसाराक ती मेली जाल्यारय तुजे थंय ती जियो आनी ह्या जिवितान अस्कतकायन तिणें केल्लीं पातकां तुजे अगणीत काकुळतीन तिका भोगोस. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. कोणें निर्जीव कुडीचेर दीस घालूंक बाकी आसा तर दोनी कुशींतल्यान येवन मोदें पुरशावाक मेळचें. इल्लो आसोर आसा देखून चड गळाय करची नाका. देव तुका
जशी उसान कुणी माता ओतू लागी गायान मुझे तुझे सरशी फुला फुला चार काढ सर्वेस्परा तुझ्या काकुळतीन बाबा त्यांच्या आत्म्याक विषय मेळटा त्या फंडाचेर तुजो आशीर्वाद घाल आणि तू राखो त्या तुझ्या दुतांक पाठय आणि जंची कूड आमी हांगानी केबिताव तिच्या आत्म्याक सगळ्या पथकांतले पासांतलो सुटय हे परी तुझ्या भाग्यवंता सांगता ती निरंतरी सुख भोगूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतलो आपणास शीन देवान आपयलो देखून मातयेन केल्ली तिची कूड मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन सरलो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडेसारको अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सुम्याच्या आधीन करूया सुमी आपल्या शांतींत तिका वेंगू आणि निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू लाजराच्या फंडांत दवरडलोय सोम्या आमची दुकां पसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बहिणीक ससनीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वरात तुवें सग बसयले आमच्या बहिणीक तुझ्या राजांत घे आमच्या बहिणीक पविसनावर नितळ केलय आणि पवित्रान तिचेर मोर मारले तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यान तिका एकटाई
आमच्या बहिणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसले आणि तिका सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणावरवी आम्ही दुखेस जाल्या बवर्तच्या बुजवणेन आणि सस्नेक जिविताच्या बुरवशान आमकां धैर्य दी. आता आम्ही सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझी खुशी सकाळ सकाळची संसारान आसा. आमचो दिसपट्टो त्रास पासून काढी आणि आम्ही आमची सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची भक्तां बगोस आणि आमकां पडले दुयेंता पूर्ण आयदनपी आमकां दिवा. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्याक काम दिताय. आज भक्तीने केपिल्ल्या या तुझ्या साकरणीची आलीस मिसलेल्या संगता सर्गीच्या सुखांत वांटोला बाई क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी ससना सोविशे सर्वेस पोराधिकारा वय आणि निरंतर प्रकाश तिचे फागर ससना सोविशे सर्वेस पोराधिकारा वय आणि निरंतर प्रकाश तिचे फागर ससना सोविशे सर्वेस पोराधिकारा वय आणि निरंतर प्रकाश तिचे फागर तुझ्या